Sutka, chapter 32. मोइजेसान दोंगरा चड कालाव केलो आनी थंयचो सोकला येना तें पळोवन पोरजा आरोनाशी एकटवलीं आनी तांणी ताका म्हणलें, ह्या मोइजेस म्हणटात त्या मनशान आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हांगा हाडलीं. ताका कितें जालां तें आमी नोको. तर चलया, आमचे मुखार वचूंक तूं आमकां एक देव करून दी. आरोनान तांकां म्हणलें, जीं भांगाराचीं कानांतलीं तुमच्यो बायलो, तुमचे पूत आनी धुवो घालून आसात, तीं सगळीं काडून म्हजेशीन हाडात. हे पोरी सगल्या लोकान आपलीं भांगाराचीं कानांतलीं काडलीं आनी तीं आरोनाशीन हाडून दिलीं. आरोनान तीं घेवन सगळीं कोडयलीं आनी तें कोडलोलें भांगार एका फॉर्मांत वतयलें आनी ताचो एक भांगाराचो पाडकुलो केलो. आनी पोरजेन म्हणलें, इस्रायला हो तुजो देव, हाणेंच आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यांत. हें पळोवन आरोनान ह्या पुटल्या मुखार एक वेदी बांदली आनी पोरजेक ही परगटावणी केली. फाल्यां सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब आसतली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं पोरजेन ओम भेटयले आनी शांतीच्यो भेटो हाडल्यो. मागीर पोरजा जेवंक आनी पिवंक बसली आनी उपरांत मोजा करूंक लागली. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडल्याय ती तुजे पोरजेन पातक केलां. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोकडीच सोडली. कोडयलोल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार तीं साश्टांशीं पडलीं आनी ताका भोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायला हो तुजो देव, ताणेंच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यांत. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजा निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म करतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक थंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याचे पोदवेन आनी हाताच्या बोळान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर तीं मरून वचपाक आनी प्रितुमेवेलीं तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडलीं. अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळतो राग निवून दी, थंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हें नश्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहम, इजाक आनी जाकोब, तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मोलबाच्या नोखेत्रां परी हांव तुमची संसत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देस तुमचे संस्थीक दितलों आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर थंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. आपल्या हातांनी कोराराच्यो 2 फातरी घेवन मोइजेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोलें आसलें. ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलोलें आसलें तें बरोवप देवाचें फातरींचेर खांतयलोलें. पोरजेची बोबाट जोशुआन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तंबू मोदें झूज जाता ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्यांचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय आवाज न्हय तो.
पूण हांव आयकोतां तो आवाज गायनांचो. पेडण्याच्या तोंबुशी व्हांवतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चोडलो. आपल्या हातांनी आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडावन पूड केली आनी ती उदकांत शिंवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायलाच्या पुतां धुवांक पिवंक दिलें. मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातक तांचेर हाडूंक हे पोरजेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटचो गरज ना. हो लोक कितलो पाताक ओडटा तें तूं जाणय? तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नोको. म्हणटोच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगर आसा? आपलें भांगर काडून तांणी म्हजेशीन हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. आरोनान पोरजे वयर बरी जोतोन केली ना. ह्या खातीर तिणें असली पिसाय आदारली. त्या खातीर सरभोंवतीच्या दुस्मानांच्या दोळ्यां मुखार केदन्यांचो म्हाल जावंक पावली. हें मोइजेसान बरें समजून घेतलें आनी मैदानाच्या दारवंट्याशी रावून ताणें व्हडल्यान बोब मारली. सर्वेस्परा सांगाता आसात तितलीं म्हजे सोशी यात. तर लेवीच्या कुलांतले सगळे येवन ताचेशी जमले. ताणें तांकां म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तुमकां अशें फर्मायता, तुमच्या पेंगटाक तलवार लायात. तुमी एका दारवंट्या थावन तंबू मैदानाचे दुसऱ्या दारवंट्या पर्यान वचून तुमच्या भावांचें, इश्टांचें आनी शेजाऱ्यांचें तरवारेन शींस कापात. लिवाच्या कुलाच्या मनशांनी मोइजेसान फर्मायलां तशें केलें आनी त्या दिसा तांणी सुमार 3000 मनशांचो जीव काडलो. मोइजेसान तांकां म्हणलें, तुमच्या पुतांचो आनी भावांचो त्याग करून आयज तुमी सर्वेस्पराक तुमचीच संस्कारणी केल्या आनी अशें सर्वेस्पोर आयच्या दिसा तुमचेर आशिर्वाद घालता. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी पोत्तून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव खोंती बरीत जालां. आपणाक एक भांगराचो देव करून हे पोरजेन एक व्हड पातक केलें. पूण आतां तुका खुशी आसल्यार तुज्यान तांचें पातक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातक केलां त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलों. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय पोरजेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलों त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां खास्त लायतलों. आनी सर्वेस्परान पोरजेचेर पिडा धाडली, कित्याक तांणी भांगराचो एक पाडकुलो करूंक आरोनाक निमीत दिल्लें. देवाचें उतर हें.